नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुलकर्णीचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. हैदराबादांतल्या प्रवाशांक मक्कांतल्यान मदिनाक घेवन वचपी बशीक सौदी अरेबियांत अपघात. डिझेल टँकराक धपको दिल्या उपरांत बस पेटली. अपघातांत 45 जाणांक आयलें मरण. कासावले टोंटे मरोड वाठारांत बेकायदेशीर कत्तलखानो चलोवपी अब्दुल आनी शब्बीर वेपारीक केले अटक. तिगा मशीनची केली सुटका. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतली मुखेल दुबावीत पुजान केल्ले आरोप फटीचे आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसायान केला मानहानीचो दावो. आपूण जाप दिवपाक आसा तयार, सांगता पुजा. आयतारा जाल्ले वार्काच्या ग्रामसभेत साबार विशयांचेर जाली चर्चा. दर्यादेगेर स्थलांतरीत बेकायदेशीरपणान वेवसाय केल्ल्यान थळाव्यांक सोंसचे पडटात त्रास. ह्या प्रस्नाचेर जाता तितले बेगीन काडचो उपाय. थळाव्यांचे ग्रामसभेत गारणे. मडगांव कोंकण रेल्वे पुलिसांनी सुरतकडच्यान मत्स्यगंधा एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान आयिल्ल्या 4 खाप्या चोरांक केली अटक. दुबावितांकडल्यान चोरयेचे सुमार 50 लाखांचे भांगर आनी 34,500 रुपया रोख केल्या जप्त. काकरा वाठारांत उप्रासला उदकाचो प्रस्न. घरांक नळ जोडणी आसून लेगीत उदका खातीर काडटात वळवळे. दिसाक 2 वरां तरी दियात उदक, मागतात थळावे. आता पळयात खबरो विस्तारांत. कासावले टोंटे मरोड वाठारांत बेकायदेशीर कत्तलखानो चलोवपी अब्दुल आनी शब्बीर वेपारीक वेर्णा पुलिसांनी अटक केले. तशेंच तिगा मशीनची सुटका लेगीत केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या कत्तलखान्यांत 3 म्हशी बांदून दवरिल्ल्यो आनी तांकां उदक, चारो कांयच उपलब्ध नाशिल्ल्यो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतली मुखेल दुबावीत पुजा नायकान केल्ले आरोप फटीचे आनी बनावट आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसायान पुजाचेर मानहानीचो दावो केला. नोकरे खातीर पयशे घेतल्या अशे फटीचे आरोप करून बदनामी केल्ल्यान IAS अधिकारी निखिल देसायान एडवोकेटा मार्फत पुजा नायकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. मात हे विशीं आपल्याक कायदेशीर नोटीस मेळूना, पूण आपूण जाप दितली अशें पुजा नायक सांगता. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब स्कॅमांतली मुखेल दुबावीत पुजा नायकान केल्ले आरोप फटीचे, बनावट आनी निराधार आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसायान पुजाचेर मानहानीचो दावो केला. नोकरे खातीर पयशे घेतल्या अशे फटीचे आरोप करून बदनामी केल्ल्यान IAS अधिकारी निखिल देसायान एडवोकेटा मार्फत पुजा नायकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. पुजान 72 वरां भितर लिखीत, प्रसार माध्यम तशेंच सोशल मिडियाचेर भौशीक चूक मागची नाजाल्यार फौजदारी कारवाय करतले अशी शिटकावणी ह्या नोटीसे वरवीं दिल्या. मजगती निखिल देसायान आपल्याचेर मानहानीचो दावो केला. तो आपल्याक सोशल मिडिया वरवीं मेळ्ळा. हे विशीं आपल्याक कायदेशीर नोटीस मेळूंक ना, पूण आपूण जाप दितली अशें पुजा नायक सांगता. तशेंच मुख्यमंत्र्यान आपल्याक सपोर्ट करचो असोय उलो पुजान मारला. आयकत. आयज निखिल देसायान म्हाजेर एक तेजे अब्रू नुकसानीचे पोस्ट केला. तो म्हाका सोशल मिडियातल्यान मेळ्ळा. म्हाका अजून लिगल नोटीस अशी कांय मेळिल्ली ना, सो तेजेर हांव आन्सर करतलें. आनी गोवा पुलीस म्हटलं की तुमकां नार्को टेस्ट दिवचे पडटले, सो तेजेरूय हांव तांकां 100% सपोर्ट करतलें. आनी हांवें दोन म्हाजे मोबायल नंबर तांकां दिल्ले आसा, सो तेजेर फूल इन्क्वायरी जावची अशी रिक्वेस्ट करता. हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक इनवॉल्ड ना. हांव अमित पालेकर सरा कडेन हांव आनी म्हाजी फॅमिली अमित पालेकर सरा कडेन हेल्प मागपाक गेल्लीं आनी तेणीनूय म्हाका पार्टी लेवलाचेर की हांव मनीस म्हणून हेल्प करता म्हणून प्रॉमीस केल्ली आसा. आनी हांव CM सरांक रिक्वेस्ट करता की तेणीय म्हाका सपोर्ट करचो की हांवें जे लोकांचे पयशे घेतलेले आसा ते फुडाराक पावयल्ले आसा तेंचे कडल्यान म्हाका ते परत मेळोवन दिवपाक हेल्प करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा वार्काच्या ग्रामसभेत साबार विशयांचेर चर्चा जाली.
वारका दर्यादेगेर स्थलांतरीत लोक बेकायदेशीरपणान वेवसाय केल्ल्यान थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडिल्ल्यान हाचेर उपाय काडपाची मागणी ग्रामसभेत जाली। तशेंच गांवांतल्या रयेजा हावसिंग प्रकल्पाचेरूय थळाव्यांनी खर विरोध करत प्रत्येक ग्रामसभेत थळाव्या आमदाराक लेगीत आपोवपाचें सुचयलें। 13 वार्काची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत स्ट्रीट लायटी, दर्यादेगेर बेकायदेशीरपणान चलपी वेवसाय आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली। दर्यादेगेर जावपी बेकायदेशीरपणान वेवसाय लोकांक सतावपाक लागला, जाका लागून थळाव्यांनी हाजेर उपाय काडपाची मागणी केली। हाजेर बेगोबेग उपाय काडून पुलीस गस्त वाडयतले अशें सरपंचान सांगले। ग्रामसभेत गांवांतल्या रयेजा हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो। तशेंच थळाव्या आमदाराक लेगीत ग्रामसभेत आपोवन गांवांतल्या हुमकळत आशिल्ल्या कामां विशीं तांकां प्रस्न विचारपाक जाय अशेंय थळाव्यांनी सुचयलें। आणि आमच्या वार्किंगार जे कोणाक चोयताय जाल्यार तेमी फोन मारपाक जाय। कोणाक तुमकां पंचायती मनशांक या तो कोण मनीस आसलो तेका आनी तेका सांगपाचें बाबा हे मनीस जाय जाल्यार तूं पुलिशी हाडून त्या लांबाणी वयतले। दुसरें हिंगा जे बसकी बसताय फेरयांक बसतले तेका आमच्या पंचायती मनीस जावन एक दिसा पळय फेस्ता बसताय पंचायती मनीस जावन कलेक्शन करें। बसकी आनी पावणी नाका कित्याक कितें जाता बसकी जेन्ना पावणी घालताय तेजो भाग जाय आसता तो फायट करपाक आनी तेका लागून मनीस घालता येडे दुसऱ्या मनशांक लांबाण्या हेका तेका आनी हे मिक्स जाता। सो म्हाका दिसता पंचायती इन्कम येता तो इन्कम बंद जालो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, पूण वार्कीकारांक फायदो जाता अशें दिसता म्हाका पळय। व्हड इश्यू जालो तो सारको बोवाड असो लांबाणी म्हळ्यार कितें आमकांय तांकां हें कोन्नाय येयाय तुम बिजनेस कराय म्हणून सो ती बिचीचेर भोंवताय आनी हांवें ऑलरेडी पुलिसांक लेटर केल्ली ते लांबाणी बी आहाय तांकां दानाय पुलीस पेट्रोलिंग ऑलरेडी चालू आहा। आतां ती लांबाणी आम एवरी टायम आम बिचीक आसता ते म्हळ्यार कोणू मनीस दवराय बट सजेशनाय तांकां वयत जाल्यार ते आमकां सजेशन सारकें सांगपाकूय हें जायनाय। सो आतां आमी चोया आमगे मिटींग एकू काय आम डिसिजन तशें म्हणटाय ते आतां आमी एक लेटर आमी ऑलरेडी पुलिसांक केली पुलीस पेट्रोलिंग कोराय मो आनी स्ट्रॉंग कोराय मो मातशें पुलीस पेट्रोलिंग वाडयल्यार बरें जातलें मातशें इश्यू थोडे सॉल्व जातले आनी ब्लँक स्पॉट आय थिंगा स्ट्रीट लायट वो कितें घेवन आमी थिंग चोयतले। टेंडर आतां कितें केलें तुमी आतां टेंडर घालपाचो लोकांक दिवपाचो काय कितें बसकीचो हय बसकी लागून थिंगा बोवाड जालो कित्याक 4 लॅक्सांचेर स्टार्ट जाल्ली तेम लायक एलिगेशन जालें ते आम स्टार्ट केलें मू ती आम स्टार्ट केली ना सो ती लास्ट टायम कितें ती स्टॉप जाल्ली तेजेसून ते पावणी स्टार्ट जाता। तुम एकमेकाच्या बिऱ्या पोण तुम जाण पावणी वाडयताय पंचायत वाडयना ना मग पंचायत हें कोना बाबा तूं वाडय मग ते जाण वाडयताय आनी आतां तेच मनीस येन बसकी घेवपा मनीस आहलो चोय सो तो पार्टिसिपेट जाल्लो तोचे थिंग बोवाड घाता आम वाडयलो मू 4 लाख आम वाडयलो ना तेंगे बिऱ्या पोण 5,000 10,000 अशें वाडयत घेवन ते 4 लाखांचे पावला। इवन आमी तेंका सजेस्ट केली तूं कित्याक वाडयताय काय मू तुमको जातो काय मू तरी पूण ते आमकां एलिगेशन तेंके शो ऑफ करपा जाय येन थिंगा हेच मनीस येन थिंगा पावणी वाडयत रावताय पार्टिसिपेट जायन आनी मागीर तेंको जायना म्हणटकीर तेंको मेळना म्हणटकीर मागीर सो एलिगेशन घालपा पडटा। रेईच्या इश्यू येयल्लो थिंगा इश्यू येयल्लो म्हळ्यार तो पॉयंट आम हें करपा ना कित्याक तेणे म्हळ्यार आम कंप्लेन्स कितें केला कितें एक्शन घेयला तेचेर येयल्लो पॉयंट आनी तेका तरी जाय तेंच्यान आमचेर RTI मागोन व्हरो जाता आम कितें केलें तेम आमकां कंप्लेन केली थिंग काम चालू आहा मू JCB येयला ओके JCB येयला थिंग काम चालू आहा मू सो आम तेंकां तेन्ना ती येयली तेन्ना विलेजीसांक लेटरीचे हांवें तेंकां स्टॉप वर्क नोटीस धाडलो सो तो थिंगा स्टॉप करूं सो तेम आम रिप्लाय केलें थिंगा कांय काम चालू ना ओन्ली थिंग कितें बुशीस जालें तें क्लियर केलें मू आनी तेंक जाय जाल्यार ते रिपोर्ट तेमच्यान RTIचे मागून व्हरोन जाता। फातराडे सँड्यूस हांवें तेंय सांगलां हांवें सगळें प्रेसूय दिल्लें आमी पंचायतीन कितें अलाव केलें ना पंचायत कित्याक ना थिंगा हांवें म्हळ्यार रेजुलेशन गेलें रेजुलेशन थिंगा PWD आमी धाडलो आहा थिंगा रोड करपाक सँड्यूस डिस्ट्रॉय कर वो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय कर म्हूण हांवें कोणा परमिशन दिलें ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। मडगांव कोकण रेल्वे पुलिसांनी सुरतकडच्यान मत्स्यगंधा एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान आयिल्ल्या 4 खाप्या चोरांक अटक केल्या। दुबाविताकडल्यान चोरयेचे सुमार 50 लाखांचे भांगर आणि 34,500 रुपया रोख जप्त केली।
हे चारूय दुबावित हरियाणातल्या 600 गावातले आशिल्ल्याची माहिती रेल्वे सुरक्षा पोलिसांनी दिली. पळयात. मडगाव रेल्वे सुरक्षा दळाकडल्यान हरियाणाच्या 4 खाप्प्याचोरांक अटक केली. दक्षिण पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दळाकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगाव रेल्वे सुरक्षा दळा वतीन ही कारवाय जाली. 4 खाप्पे गुन्यांवकार प्रवाशांचे सामान चोरून सुरतकल कर्नाटकाच्यान मडगाव रेल्वे स्टेशनाचेर देंवताले अशी माहिती मेळ्ळ्या उपरांत रेल्वे सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांपळो रचलो आनी दुबावितांक ताब्यात घेतले. पुलिसांनी दुबाविताकडल्यान 12 कांकणां, 4 हार, 2 नेकलेस, 1 मंगळसूत्र, 4 भांगराच्यो सरपळ्यो, 1 मोतयेची माळ, 6 कानातली, 4 मुदयो अशे सुमार 50 लाख रुपयाचे भांगरा वस्ती आनी रोख 34,500 रुपया जप्त केले. तशेंच दुबाविताकडल्यान 2 पॉकेट कटर लेगीत जप्त केल्यात. रेल्वे सुरक्षा दळान केल्ले चौकशेत हे चारूय दुबावित हरियाणातले आशिल्ल्यान हे साहसीक गँगाचे वांगडी जावन आसात. ही टोळी रेल्वेतल्यान प्रवाशांचे सामान चोरतात खंय. 11/2025 ह्या रोजी इन्स्पेक्टर मनोज कुमार यादव, मंगळूर सेंट्रलचे इन्स्पेक्टर, आम्हाला सूचना दिली व्हॉट्सअपवरती की 7 लोक चेन्नई ते मँगलोरच्या दरम्यान शोररोडच्या इकडे एका ट्रेनमध्ये एका पॅसेंजरला लुटून म्हणजे चोरी करून त्याच्या बॅगेतनं 50 लाखाचा ऐवज सोनं ते घेऊन पळून गेले. CCTVच्या आधारावर त्यांनी पाहिलं की हे लोक सुरतकलवरनं 12/620 मत्स्यगंधा एक्सप्रेस जी मंगळूर सेंट्रलवरनं मुंबईला येते ती गाडी बोर्ड केले होते. तर त्याची बातमी आम्हाला दिली. त्यानुसार आम्ही मडगाव स्टेशन येथे सापळा रचून आमची RPFची टीम संध्याकाळी 8:30च्या दरम्यान 4 लोकांना गेरबंद करून ताब्यात घेण्यात यशस्वी आले. त्यांच्याकडं दरम्यान आम्ही इथं आमच्या RPF ऑफिसमध्ये आणून जेव्हा झडती घेतली तर एका इसमाकडून आम्हाला त्यांनी चोरी केलेल्या ऐवज आम्हाला भेटलं, ज्याची किंमत त्यांच्या सांगण्यानुसार 50 लाख रुपये. याच्या अतिरिक्त त्यांच्याजवळ 4 मोबाईल, 34,500 रोख रक्कम आणि त्यांचे आधार कार्ड आणि 2 कटर भेटले. तर त्याचं सविस्तर माहिती आम्ही मग मंगळूरला दिली. मग ते रात्री येऊन त्यांना ताब्यात घेऊन हँडिंग ओव्हर करून त्यांना घेऊन गेले. मंगळूर पोलिसांना हँड ओव्हर केलं. हा, मंगळूर RPF. मंगळूर RPF. त्यांची नावं भेटेल. नावं एक इसमचं नाव होतं दिलबाग. वडिलांचं नाव रिसाल सिंग. 4चे 4 लोक हे हरियाणाचे होते. दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं राजेश सन ऑफ लीलू राम. दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं मनोज कुमार सन ऑफ सतबीर सिंग. तिसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं जितेंद्र सन ऑफ पृथ्वी सिंग. हे 4 इसम हरियाणा राज्याचे होते. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. काकरा वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. उदकाची नवी पायपलायन घालून लेगीत त्या वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात. दिसाक 18 वरां उदक दियात अशी आमची कांयच अट ना. मात दिसाक 2 वरां तरी नळाक उदक सोडात म्हणून थळाव्यांची मागणी. पळयात पुराय बातमी. काकोरा वाठारांत दिसान दीस उदकाचो प्रश्न वाडत आसा. घराक नळाची जोडणी आसा, मात नळाक उदक ना. उदकाचो प्रश्न सुटावो जावपा खातीर नवी उदकाची पायपलायन घातिल्ली, तरी लेगीत ह्या वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटा. दिसाक वरभर सुद्दां नळांतल्यान उदक येना म्हूण थळावे सांगता. दिसाक 18 वरां उदक दियात अशी आमची कांयच अट ना. मात दिसाक 2 वरां तरी उदकाची पुरवण वेवस्थीत करा अशी मागणी थळावे करीत आसा. आमी उदका खातीर आनी कितले तरी दीस त्रास सोंसचे पडटले असोय प्रश्न थळाव्यांनी ह्या वेळार केलो. आता कितले दीस जाले उदक येना? जाले कितले दीस, बारीकूच येता हद. आणि कितले म्हणजे दिसाक कितले फावटी येता उदक? उदकूच येना तुझ्या ह्या टायमार येता आमकां सांजेचे. कितलो टायम? कितलो म्हणून ते दोनीन बालदे वता वयता. हा वयता. आनी मागीर खंयसून हाडटा उदक? बांयचे आमी बायना आमकां. आणि तुझ्या कडे जाता आता हाडपाक उदक? कोणाकूय करूंक लायता बायना. बरें. आनी मागीर तूं आतां बांयचे हाडटा तर उदक? मेळना जाल्यार मागीर कोणाकूय बाय भरून घेता. म्हाजें मेन कांय सारकें ना काडून काडपा. आतां कितले दीस जाले तूं अशें करता? येना जाल्यार धांवता म्हाजी बायची. उदक तर जाय. हय, उदक नासतना जाता. आमची भुरगीं आहा न्हू, भुरग्यांक न्हांवपाक उदक जाय. भुरग्यांक पळयना तूं कितलें उदक लागता तें.
तुमकां आतां डेली उदक येता? उदक येता पूण हेच भाशेन आतां एवरी वीक ऑफिसान वचून सांगता तुमी ते येतात म्हणटा सारकें पयले न्यू पायपलायन घालून 2 दीस उदक बरें सोडलें बरें पास सगळें हॅपी जालें पूण ते दिवसांनी नात उदक. ओके. सद्या म्हण आमी वचपाचें ऑफिसांनी सांगपाक मिनिस्टराक आमचो सुभाष तोडे तेका लागून फोन करून सांगलें तेणी म्हाका आपण पळयता म्हणून आयज पासून तेजेर खबर ना पूण ह्या उदकान आमी पीस काडपाक बिलां सारकीं भरपाक बील सारकें येता उदक येना पूण बील सारकें येता. पूण कितले म्हणजे दिसाक कितले टायम उदक? 2 हे कोल्ले पण येना उदक आमकां ते भाशेन येना हेच भाशेन उदक येता मागीर कितें फायदो तूं सांग. न्यू पायपलायन घाला आमी 1 वरूच येता. 1 वर येयला कोण केन्ना अर्दें वर येता कोण 1.5 वर येता पूण हेच बा. सो ते कितले दीस जाले अशें चल्लां? आतां पयलें 2-3 वर्सां कशें जालें आतां न्यू पायपलायन सेम प्रॉब्लेम तोच कितें म्हण न्यू फायदो आहा. कितें मागणी कितें आहा तुमची? मागणी म्हणून उदक तर लोकांक सारकें दिया न्हू बिलां तुमी आतां दिता आनी उदकूय सारकें दिवंक जाय न्हू. आमचें कितें आतां तूं सांग तो फाटीं सांगो मिनिस्टर 40% लोकांक आपूण 18 वरां उदक दिता हांवें ताका सांगलें सर आमकां 18 वरां 2 वरां उदक दी आमकां 18 वरां उदक भरतलें आनी तुमकां काम ना आनी दुसरें आनी ताका खबर आहा ST लोकांची तो ST लोक सांग्यार न्हू सुभाष तोडे दिता तो ST लोक सोडना आनी तुमकां कितें सांगलेलें तुमी जेन्ना मेळ्ळे? सांगलें तेन्ना आपूण पळयता आनी तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व उदक दिवंक लायता. आमकां पायपलायन नवी घेतला उदकूच आमकां सारकें येना आतां बारीक येता इतले त्रास करचे पडटा उदकाक लागून आमी आतां बांयचें उदक लोक आतां पंप लायता उदक भरता कितें फायदो आमकां तो पायपलायन घालून काही फायदो ना आमकां. नवी लायन केन्ना घातलेली पायपलायनाची? म्हयनो मायज जातलो न्हू म्हयनो मायज जातलो नवी पायपलायन तरी उदक आमकां सारकें सोडिना. मागीर तुमी कितें करता? आमी आतां तो आनी सदां ऑफिसान थंय सोडटात म्हणून सांगता पूण सोडिना कितें करपाचें. कौशल्यानी आमकां उदक भरचें पडटा नळाच्या भायर सावन आमकां उदक घालचें पडटा भरून. स्टोर करून दवरता उदक तर म्हणजे आयज म्हणजे 2 दिसांक बीन पावपाक जाय म्हणून कित्याक गॅरंटी दुसऱ्या दिसा परत येतली म्हणून ना न्हू तुमकां? आयदनां भरून दवरचें पडटा आमकां प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून. ओके. मागीर बांयचें उदक सगळीं जाणां पिता तर तुमी? बांयचें पिना आतां तें पिड्यार जाला न्हू बांयचें उदक नळाचें आमकां भरून दवरचें तें आमकां कपडे धुवपाक यूज करचें पडटा. कितले दिसांनी येता उदक? उदक येच ना? उदक येता पूण बारीक येता जे पावना तुमकां आनी रोखडी बंद करता कित्याक आतां 6:30 केले काय 7:30 म्हणल्यार बंद करता 1 वर लगून सारकें सोडिना सामकें बारीक. आतां आमची पळय देवटी बाय देवटेक म्हणल्यार फास्ट येवंक जाय जाल्यार न्हू काय ना एक दीस येयनात. ओके. उदकूच मेळना. आनी तुमी उदक खंयचें पिता मागीर? बांयचें हाडटा न्हू देवळा कडेन कॅनान हाडटा वचोन. ओके. तुमकां म्हणजे बालदे बिल्दे भरून दवरच्यो पडटा? हय आतां उदीक सद्या भरून दवरचें पडटा पिवंक बांदूंक आनी कपडे बापडे उंक मागीर बांयचें हाडटा. आमकां हें हाडूंक मेळना पंप पयस जाता न्हू लोकांच्या दारांतल्यान घेता. कितले दिसांनी उदक कितले दिसांनी येता? बोरी ना पासून आमी बांयचेंच हाडटा ते टायम कोणाक आहा आमी हेज्या हाटल्यान नासतली सारकें बारीक आसता उदक. हय काय हे कोत्तलें उदक पावत ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. हैदराबादातल्या प्रवाशांक मक्कांतल्यान मदिनाक घेवन वचपी बसीक सोमारा सौदी अरेबियांत अपघात जालो. हातूंत 45 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मरण पाविल्ल्या मदीं 20 बायलां आनी 11 भुरग्यांचो आस्पाव आसा. हैदराबादातल्या प्रवाशांक मक्कांतल्यान मदिनाक घेवन वचपी बसीक सोमारा सौदी अरेबियांत अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बसीन एका डिझल टँकराक धपको दिलो. टँकराक धपको दिले उपरांत बस पेटली. ह्या अपघातांत मरण पाविल्ले सगळे भारतीय आशिल्ल्याचें कळटा. चडशे प्रवाशी हैदराबादाचे आशिल्ले. मदिनाच्यान सुमार 160 किलोमीटर अंतराचेर भारतीय वेळेप्रमाण मध्यान राती 1:30 सुमार हो अपघात जालो. अपघाता वेळार सगळे प्रवाशी झेमेन आशिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अंदू वर्सा शेतांचें लुकसाण जाल्यार शेतकारांक येता त्या 31 डिसेंबरा पयलीं लुकसाण भरपाय मेळटली. शेतकी अधिकाऱ्यांनी कांय जाणांची फॉर्मां दिल्यात. मात कांय शेतकारांनी ही फॉर्मां भरूनात जाल्यार ती बेगीन भरून दिवची.
नोव्हेंबर मेरेन सगळी तपासणी करून डिसेंबरात लुकसाण भरपाई दिवपाचें थारायला अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. मजगती पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी विशीं मुख्यमंत्री उलयलो. तशेंच नोकऱ्यो तयार करपा खातीर सहकार क्षेत्र म्हत्वाचें आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जशें क्लायमेट चेंज हाजो जो इफेक्ट जावपाक लागला आमकां बदल करपाची गरज आसा. आमी पारंपारीक लायताले ते शेत न लायता आतां आमी एडवान्स टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान वेगळे पीक घेवपाची गरज आसा की शेतकाऱ्यां खातीर जे अंदू भात लायलें ते कितलो व्हडलो लॉस जालो तो म्हाका खबर आसा. बट म्हज्या लक्षांत आसा तांचे पयशे डिसेंबराच्या 31 डिसेंबराच्या पयलीं सगळ्या शेतकाऱ्यांक जे आहा पळय न्ही ते आमी पयशे तेंचे दिवपाचे आसा. कॅल्क्युलेशन्स ऑलरेडी चालू केल्या. हांवें सगळे म्हजे झेडिओनी तांचे फॉर्म्स ऑलरेडी सबमीट केल्या आनी ह्याच व्यासपिठा वयल्यान खंयच्याय शेतकऱ्यान जर लॉस जाला त्यांनी फॉर्म सबमीट करूंक ना जाल्यार जाता तितके बेगीन करचो. नोव्हेंबर पर्यंत त्यांचे फॉर्म सगळ्यांचे स्क्रुटनी करून डिसेंबराच्या पयलीं त्यांचे लॉस जाल्ले पयशे हे तांकां दिवपाचे आमी ऑलरेडी ठरयल्या. म्हणून म्हाका दिसता की सहकार ह्या चळवळींतल्यान अशा पद्दतीन कारण ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेन्ना नॅशनल कॉपरेटिव्ह पॉलिसी 2025 भारत सरकारात सहकार डिपार्टमेंटाक खूब मोठो इम्पॉर्टन्स दिला. म्हणून 75 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी केंद्र सरकारान सहकार खातें हे नवीन सुरवात केलें आनी तेजो मिनिस्टर सुद्दां म्हणजे आमचे होम मिनिस्टर हे स्वता सहकार मंत्री आसात. आनी प्रोमोटींग द न्यू एजीस कॉपरेटिव्ह सोसायटीज पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे दीस सोंपले. आनीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी नाका आनी गरजूय ना. म्हाजें तर म्हणणें आनीक परमिशनूय दिवं नाका. खूब जाले पयशे दी आनी घे ते बंद कर आतां इल्ले कारण ते फक्त कशा लोकांक लुटपाचे आनी हे धंदे आहा त्या खातीर नवीन आमी वेगळ्या सॅक्टरांत कॉपरेटिव्ह सोसायटीज कश्यो सुरू करतल्यो हाजो विचार आयज जावपाची गरज आसा. आनी तो जॉब क्रिएटर जावपा खातीर कॉपरेटिव्ह सॅक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॅक्टर. अँड बींग वी एज अ टुरिस्टीक स्टेट आमी गोंयांतल्या सारकेल्या टुरिस्टीक स्टेटीत दॅट द वेरियस सॅक्टर अँड सर्वीस सॅक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॅक्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा. काकणामुंडी कुंकळेंतल्या हावसिंग बोर्डात सुमार 100 घरांचो मेगा प्रकल्प उबारपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर सरकारान 1 लाख चौखण मिटरा परस चड जमीन संपादीत केल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या. उपरांत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला. कुंकळेकारांक मेगा प्रकल्पाचो कांयच फायदो ना. हो प्रकल्प उबारपाच्या सुवातेर कुंकळे बाजारांत आशिल्ली शाळा ह्या जाग्यार स्थलांतरीत करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. आमी सद्याक पांजरकोणी आहात आनी ही टोटल एरिया म्हजे फाटल्यान आहा ती सायडीन आहा ती that was proposed to acquired by the government by the housing board. आणि आता आमकां खबर मेळ्ळी त्या प्रमाणे आमच्या कुंकळ्ळी जायत इश्यूज आहाय. ते पॉल्युशन इश्यू आहा, मिसमॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज आहा. त्या वाटेन NIT इन्स्टिट्यूट येयला थिंगा लोक बोर्ड मारता थिंगा जॉब सारके मेळनाय म्हूण एडमिशन सारके जायना म्हूण आनीक जायते आनीक इलिगल थिंग्स हिंगा चलताय. आता हे सगळें आसतना आनी एडिशनल आमचेर बर्डन घायला हिंगा हावसिंग बोर्ड कॉलनी हाडपाक. म्हाका खबर ना ही हावसिंग बोर्ड कॉलनी कोण फायदो घेतलो पूण आमकां खबर मेळटा त्या प्रमाणे 50 प्लॉट्स ऑलरेडी पार्टिशन करून एप्रूव केल्या टावन कंट्री प्लॅनिंगान आनीक थिंगा एडिशनल एरिया टोटल एरिया एक्वायर्ड कितली आसली ती 1,26,000. सो आउट ऑफ 1,26,000 21,000 स्क्वेअर मिटर हे प्लॅनाचेर प्रमाणे डिस्प्युटेड म्हणून दाखयला म्हळ्यार अंडर लिटिगेशन. सो मोर दॅन 1 लाख उरलो. आता ही जमीन ओरिजिनली बिलॉंगिंग टू द गोमिस फ्रॉम पांजरकोणी आनी तेमी खूब हिंगा एज्युटेशना पार्ट केले हिंगा आमकां तो प्रोजेक्ट नाक म्हूण. म्हाका याद आहा हांव जेन्ना पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसलो जोकी हालीमान तेन्ना बाबू आजगांवकर हावसिंग मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हिंग फावंडेशन स्टोन घालपा येयले तेन्ना ताका आमी परत धाडलो आनी इवन आमी प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हणून along with the minister आमी सगळे थिंगा गेल्ले पुलीस स्टेशनाचेर. आतां जेन्ना हो प्रोजेक्ट अंडर रेप्स जाल्लो म्हळ्यार कितें बंद जालो म्हूण आमी सगळे सुसेगाद आशिल्ले पूण हे 3-4 दीस फाटीं जेन्ना पेंजीम गेलो तेन्ना हो म्हाका प्लॅन मेळ्ळो आनी जेन्ना प्लॅन मेळ्ळो म्हणटरीच म्हाका शॉक येयलो कित्याक काय म्हळ्यार हो प्रोजेक्ट बंद केल्लो आनी हो आतां रिवायव कोणें केलो काय म्हूण आनी हो रिवायव कोणा लागून जाता आमची बेनिफीट आसपा ना. एक्चुअली आमगे प्रपोजल आसलो ओरिजिनल ओनरान प्रपोजल आसलो हिंगा आमची स्कूल थिंगा कंजेस्टेड आहाय ती स्कूल हिंगा कुर्का आहा ते भाशेन हिंगा घालची म्हूण हिंगा आमकां हो हांव आतां उबो आहा तो पयलीं हो प्ले ग्रावंड हो हिंगा आमी लोगून खेळ्ळाय. हांव कॉलेज टायमार हिंगा खेळोंक येतालो. दॅट इज 20-30 years बॅक.
आनी जेन्ना हिंगा हावजींग बोर्ड कॉलनी येयल्यार फ्युचर कितें आमगे कुंकळ्ळी लोकांचो आतां हिंगा जमिनां आहाय हूंय जमिनूय नाय सो म्हगेले सजेशन एडवायस आहा गव्हर्मेंटाक ही जमीन आहा इट शूड बी युटिलायज फॉर प्रॉपर सुटेबल पर्पज आनी आमचो डिमांड आहा आनी कुंकळकारांचो डिमांड आहा हिंगा कुर्का स्कूल कॉम्प्लेक्स खोल ते भाशेन हांगाय बी स्कूल कॉम्प्लेक्स करचो. धारगळ स्टेडियमाच्या बांदकामा खातीर असोसिएशनाकडे सगळ्या तरेच्यो गरजेच्यो परवानगी आसात. ज्या स्टेडियमाची मुजत सोंपल्या तांच्या खातीर नवी परवानगी घेतले अशें गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो अध्यक्ष महेश देसायान सांगले. तशेंच नव्या स्टेडियमाच्या सुवाते विशीं अजून निमाणो निर्णय जावंक ना अशें GCAचो अध्यक्ष महेश देसायान सांगले. हे मेळ्ळा त्या प्रमाणे ह्या 3 वर्सांक आमी ट्राय करतले स्टेडियम बांदपाक. सरकाराचो आमकां फूल सपोर्ट आसतलो. हांव जाणा CM तसो व्हेरी गूड स्पोर्ट्समॅन आनी म्हाका तरी तो ना म्हणचो ना जाल्यार आमकां कोणाकूच ना म्हणटलें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी आमी स्टेडियम नीड ऑफ द आवर एज आय ऑलवेज से बरे भशेन क्रिकेट व्हरतले फुडें. जनरल बॉडी सांगला की तुमी डिसायड करा न्हू. मोस्टली दे वॉन्ट टू मेक इट एट धारगळ बट थोडे म्हणटले माहुलिंगे पयलीं आतां धारगळ जाल्यार बिकॉज कनेक्ट टू द एअरपोर्ट इज क्लोजर हॉटेलां आसा म्हणजे आनी इट इज अ बेटर प्लेस. बट म्हजें एकूच सांगणें आसा की नीड ऑफ द स्टेडियम खंय तरी करुया कित्याक गोंयकारांक क्रिकेट स्टेडियमान जाय आनी त्या प्रमाणे आमी वडातान चालल्या खंय करचे बावळगे करचे काय धारगळ करचे अजून पासून आमी डिसायड करूंक ना. हे अजून पासून आमी डिसायड करूंक ना. एजीएमान आतां उलयल्या शॉर्टली आमी डिसायड करतले खंयसर करपाचें आनी फायनलायज करतले. आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचें आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो तेंचो एक मेन ऑब्जेक्टीव आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक.